राफेल डीलच्या बाबतीत जी पेटिशनां ह्या सरकाराचेर घाल्ली, गंभीर अशे करप्शनाचे आरोप केल्ले आणि काँग्रेस होच विषय घेऊन संपूर्ण देशभर देश धवळून काडटालो स्वताच्या राजकीय फायद्या खातीर आनीक लोकांची दिशाभूल करपा खातीर आनीक भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक बदनाम करपा खातीर एक षडयंत्र आशिल्ले। आयज जो सुप्रीम कोर्टान सर्वोच्च न्यायालयान या राफेल डीलाचेर निर्णय दिल्लो आसा, तांणी घाल्ली जी पेटिशन्स आसात आनीक काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे राहुल गांधीन या संपूर्ण प्रक्रिये भितर इतके गहिरीन भाग घेतलो, देशवासियांचे अतोनात नुकसान केले, तांची फसवणूक केली आणि आयज सर्वोच्च न्यायालयान आमच्या सरकारा वयच्यान निर्णय दितना ही जी जनहित याचिका म्हणून घाल्ल्यो आणि ताच्या फुस्तार काँग्रेस जी बदनामीचे सत्र ताणी आरंभले ताका विराम मेळटा आणि या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आम्ही त्यांचे स्वागत करतात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की राफेल डील खूप पयलींसून हातून भितर चलताले। 2001 ते 2007 पर्यंत 2001 सालान वायू सेनेन म्हणजे इंडियन आर्मीन आपले रिक्विजिशन आपले रिक्वायरमेंट त्या वेळच्या सरकारा कडेन दिल्लो आणि तो विचाराधीन आसतना 2007 ताची प्रक्रिया सुरू जाता आणि 2007 ताचे स्पेसिफिकेशन काडटात, ताच्या नंतर ताचे प्राइसिंग काडटात, म्हणजे हे सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो 2007 कमेस जाता आणि 2014 मेरेन काँग्रेस पार्टी ताचेर कांयच करपाक शकना। म्हणजे तुम्ही जेन्ना 2007 ताचे प्राइसिंग घेतात, ताचे स्पेसिफिकेशन करतात, ताचे कॉन्फिगरेशन घेतात आणि ह्यो सगळ्यो बाबीचे लक्षांत दवरून पसून परत जे सप्लायर आसतले तांचे कडेन वाटाघाटी करतात। ह्यो वाटाघाटी देशाक कितें तरी आर्थीक म्हणजे हे दिवपा खातीर, म्हणजे आमचे फायनान्शियल सेविंग्स करपा खातीर आशिल्ले की स्वताचे फायनान्स वाडोवपा खातीर आशिल्ले। ही डील आशिल्ली ती करप्शना खातीर आशिल्ली काय कित्या खातीर आशिल्ली? तुमची डील्स ही स्वताच्या फायद्या खातीर जायना म्हणून तुम्ही 2007 ते 2014 पर्यंत एक अत्यंत संवेदनशील आणि देशाच्या दृष्टिकोनातल्यान आमच्या संरक्षणा खातीर आणि राष्ट्राच्या हिता खातीर आशिल्ले प्रश्न तुम्ही प्रलंबित दवरले, म्हणूनच आम्ही ताचो निषेध करतात। पण 2014च्या नंतर नरेंद्र मोदीचे सरकार आयले आणि आमकां खऱ्यांनीच दिसपाक लागले ज्या वेळार आमचे शेजारी राष्ट्र आसतली, चायना आसतले, पाकिस्तान आसतले, चायना सारखे देश प्रगत अशी हत्यारां म्हणजे डिफेन्स इन्स्ट्रुमेंट्स घेवपाक लागले आणि त्यांची प्रगती इतकी भराभरान जावपाक लागली, देश असुरक्षिततेच्या घेऱ्या भितर आसतालो आणि आमचे वायू सेनेचे खच्चीकरण जाताले, आपल्याक जाय ते इक्विपमेंट मेळना हाचे खातीर तांची तक्रार आसताली। हे सगळे रिझॉल्व करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तांच्या सरकारान एक महत्वाचे निर्णय घेतले आणि तातूंतल्यानच राफेल एअर फोर्सा भितर जी फायटर विमानां घेतली ती आयज क्वेश्चन्स ताजेर करपाक लागले। आयज जी राफेल फायर फायटिंग एअरक्राफ्ट्स आसात, फायटिंग एअरक्राफ्ट्स आसात सॉरी, हांचेर आयज आमी पळयतात की एअर फोर्साक आधुनिक तंत्रज्ञान आशिल्ले, ताच्या पेक्षा कॉन्फिगरेशन आणि स्पेसिफिकेशन हाय आशिल्ले आणि अत्यंत ताकदवान अशी आयज एअरक्राफ्ट्स आमच्या पदान पडपा खातीर हे जे डील जाले, म्हणजे आमचे वायू सेना आसतली, एअर फोर्स आसतले किंवा संपूर्ण डिफेन्स यंत्रणा आसतली ती खिळखिळ करपाक, तांचे मनोबलाचे खच्चीकरण करपा खातीर, तांकां डिमोरलायज करपा खातीर अनेक बेशूट असे आरोप तुम्ही केल्ले आसात। ह्या वायू सेनेची आणि डिफेन्स सिस्टमाची तुम्ही माफी मागपाक जाय आणि आपले चुकले हे मान्य करपाक जाय। तसेच हे जनतेची फसवणूक केल्ली आसा, जनते मुखार तुम्ही आयज येऊन सांगपाक जाय काय चुकीमुळे आम्ही हे निर्णय घेतलेले आसात आणि बेशूट आरोप केल्ले आसात, आमकां माफ करात। ही माफी राहुल गांधी आणि काँग्रेसीन आयज लोकां मुखार येऊन स्पष्टपणान सांगपाची गरज आसा।